रस्त्यार बसपी नुस्तेकारांचे नव्यान नुतनीकरण केल्ल्या नुस्तें मार्केटांत स्थलांतर करात अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। रस्त्या कुशीकच्या नुस्तेकारांक नुतनीकरण केल्या मार्केटाक जागो दिवपा खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मुरगांव पालिकेक 45 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। ह्या नुस्तेकारांचे स्थलांतर केले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। नुतनीकरण केल्यार पोरण्या नुस्त्या बाजारांची पळोवणी केल्या उपरांत राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली नाझीर खान पत्रकारांकडेन उलयतालो। So इथून ऑलमोस्ट 1.5 years झाले मार्केट रिन्यूअल जाऊन 1.5 years अजून ते स्टार्ट करना। सो देर वॉज अ मीटिंग इन द म्युनिसिपालिटी ऑन 29 टेकिंग अ रेजोल्यूशन सेइंग दॅट आमचे लोकल एकेन मिसेस सालकारान सांगलेले की विदिन 15 days आफ्टर द रेजोल्यूशन 15 days आम्ही मार्केट ओपन करतले म्हणून। हांवें 15 days टायम दिले आनी एडिशनल ताका 10 दीस दिलो। आयज पर्यंत ते मार्केट ओपन जाना आनी तेणी वर्ड कितें यूज केल्ले टेक्निकल प्रॉब्लम आसा। दिस इज नॉट अ टेक्निकल थिंग, फॅक्टरी ना मिशिनरीज ना, इट कॅन बी अ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट प्रॉब्लम, सिवील प्रॉब्लम अशें जावपाक शकता, बट टेक्निकल प्रॉब्लम जावपाक शकना। सो आयज हांव म्युनिसिपालिटी सांगपाक सोदता तुमी हे मार्केट ओपन करा, हे वेंडर जे भायर बसता पळय तांकां वतान बसता ते भायर भितर व्हरून घाला तांकां आनी सिस्टम घाला, ऑटोमॅटीक लोक भितर वयतले आनी हे मार्केट आसा पळय मुवमेंट आसा पळय तो फ्री जातलो। तूं आतां हिंगासून पळय हे जंक्शनसून यू टेक अ एल शेप ऑल द वेंडर आर सिटींग आउट आनी ते वतान बसता। आयज आमचे कडेन बरें मार्केट आसा तेका युटिलायज करा, तेजे रेव्हेन्यू जनरेट करा। तुम्ही एवरी टायम म्हणटा आमचे कडेन रेव्हेन्यू ना आतां तुमकां रेव्हेन्यू करपाक खूब आसा, तुमी इनिशिएटीव घेना। सो ताका लागून हांव म्हणटा हांव म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता, सीओक रिक्वेस्ट करता, चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट करता हे मार्केट बेगीनचे बेगीन ओपन करपाक जाय, ना जाल्यार आमी ओपन करतले आनी वेंडराक कोण भायर बसता पळय सगळ्यांक तांकां स्टॉल दितले।